राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावयल्यान भटक्या सुण्यांक काढात, तशेंच भटक्या सुण्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर हॉस्पिटलां, शाळा आणि महाविद्यालयाच्या वाठारात वय घालात. सर्वोच्च न्यायालयान राज्यांक निर्देश दिल्यात. आदेशाच्या अंमलबजावणे विशीं 3 सप्तकां भितर स्थिती अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करात म्हणूनय सर्वोच्च न्यायालयान सांगला. ह्या विशीं फुडली सुनावणी 13 जानेवारीक जातली. 3 म्हयन्यां पयलीं राजस्थान उच्च न्यायालयान रस्त्यार बसपी भटक्या सुण्यांक काढात म्हणून आदेश दिल्लो. तशेंच कारवायेंत आडखळ निर्माण करप्यांचेर FIR नोंद करपाचो पुलिसांक आदेश दिल्लो. न्यायालयाच्या आदेशांतले म्हत्वाचे मुद्दे. राष्ट्रीय महामार्गावयल्या भटक्या सुण्यांची म्हायती दिवपा खातीर आसतले हेल्पलायन नंबर. आदेशाची अंमलबजावणी जाता काय ना ते मुख्य सचिव पळयतले. अंमलबजावणे विशीं 3 सप्तकां भितर स्थिती अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे आदेश. भटक्या सुण्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर हॉस्पिटलां, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या वाठारात घालात वय. सरकारी कॅम्पसात सुण्यांक खावपाक घालपा खातीर नेम तयार करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.